दारबांदोड्या वंडाळ्या अतुल नायकाच्या घराकडेन परतून ब्लॅक पॅन्थर सीसीटीव्हीत दिश्टी पडला। कांय दिसा फाटी अतुल नायकाच्या घराकडेन ब्लॅक पॅन्थर दिशिल्लो। वन खात्यान ह्या पॅन्थराचो बंदोबस्त करचो म्हणून अतुल नायक हांणी हे पयलींच मागणी केल्ली। आमच्या मतदारसंघात आमकां भंगार अड्डे नाकात। सरकार वा संबंधित प्रशासनाकडेन हे भंगार अड्डे मोडपा खातीर पयशे नात जाल्यार तांणी आमदार फंडाचो वापर करचो, बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगस सांगता। कोलवाच्या भंगार अड्ड्याची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो। दिवचले सगळेकडेन लक्ष्मीपूजनाची उमेद फाकिल्ली आसतनाच आयतारा राती एका नगरसेवकान मात प्लास्टिका आड जागृताय केली। प्लास्टिक टाळात आनी सैम राखात असो संदेश दीत नगरसेवक विजयकुमार नाटेकर हांणी बाजारात जागृती करून सगळ्याचे लक्ष ओडून घेतले। आचार्य अकादमी जुलियाना रोहतक हरियाणा हांणी आयोजित केल्ले राष्ट्रीय हिंदी साहित्य सर्तीत गोयच्या दत्तप्रसाद जोग हांणी ग दि माचे अणकारीत केल्ल्या हिंदी गीत रामायणाक स्वामी दयानंद सरस्वती पुरस्कार जाहीर जाला। हे पुस्तक भारत सरकाराच्या प्रकाशन मंत्रालयान उजवाडाक हाडला। वास्कोत ज्या इंटरनेट केबल ऑपरेटरांनी अजून अंडरग्राउंड केबलिंग केल्लें ना ताचेर कारवाय करपाची शिटकावणी आमदार दाजी साळकारान दिल्या। जांचे कडेन लायसन ना अशे बेकायदेशीर इंटरनेट केबलवाले वास्कोत आसात अशें साळकारान सांगले। वास्कोत लायटीच्या अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामाची पळोवणी करपाक गेल्ले कडेन आमदार दाजी उलयलो। कोमुनिदाद जमनीतली घरां कायदेशीर करपा खातीर उपाय काडटले।
अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांनी दिली. कोमुनिदाद संस्थाक विश्वासात घेवन कायदो दुरुस्ती विशीं मुख्यमंत्र्यान भाष्य केला. हे खातीर एजी आनी कायदो खात्या कडेन चर्चा करून तोडगो काडपाचेर मुख्यमंत्री उलयले. पोरसकडे न्हयबाग रस्त्याची अवतिकाय जाल्या. ह्या रस्त्याचे डांबर गेल्यात, तशेंच रस्त्याक बरीच फोंडकुलां पडल्यात. हालींच केल्लो हो रस्तो सामको हलक्या आनी बाबत दर्जाचो आसा असो आरोप थळावे लोक करतात. CRZ नेमांचे उल्लंघन करपी कोलवाचे मिकी रेस्टॉरंट मोडून उडोवपाचो गोंय उच्च न्यायालयाचो आदेश सुप्रीम कोर्टानूय कायम दवरला. रेस्टॉरंटाचे पात्रावाक ते मोडून उडोवपाक 4 म्हयन्यांचो प्राज दिला. नो डेव्हलपमेंट झोनात हे रेस्टॉरंट बांदिल्ले. ताची कागाळ कोलवा सिवीक फोरमान पयलीं NGTत केल्ली. पणजे पाट्यार संस्कृती भवना फाटल्यान आशिल्ल्या मॅनग्रोव पार्काची सामकीच अवतिकाय जाल्या. 2018 ह्या वर्साक हो पार्क स्मार्ट सिटी अंतर्गत बांदिल्लो. आयज पळयत जाल्यार हो पार्क बाबत स्थितींत आसा. हजारांनी भुरगीं तशेंच पर्यटक ह्या सुवातेर येतात, पूण ह्या सुवातेर देखरेख ना. होणासत्तरी 50,000चे गांजा सयत बिहारचे सूरज रामप्रताप साहाक वाळपय पुलिसांनी अटक केल्या. मूळ बिहारचो सूरज साहा कुमारजुआ ग्राउंडाकडेन रावता, पूण पुलिसांनी अशी म्हायती दिल्या. गुळे वखदांचो विळखो गोंयच्या शारांतूच न्हय जाल्यार आतां गांवगिऱ्या वाठारांत लेगीत वाडपाक लागला.
पुन्हा एक नवीन वर्ष, पुन्हा एक नवी आशा, पुन्हा एक यशाची रोशनी, एक नवी दिशा, एक नवे स्वप्न. अशा मंगल शुभ दिवाळीचे मनापूर्वक खूप खूप शुभेच्छा. मागता की प्रत्येकाच्या आयुष्यात तुमची जी कितें इच्छा आसा ती पूर्ण होऊन दिवाळीच्या दिव्यांनी देवाच्या आशीर्वादान प्रत्येकाच्या घरात सुख, समृद्धी, आयुष्य, आरोग्य आणि बरे आरोग्य तुमकां सगळ्यांक लाभो. तुमकां सगळ्यांक दिवाळीची खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा. शुभ दीपावली. नमस्कार सगळे म्हणजे गोंयकार भावांक भयणाक आयच्या दिवाळीचे निमित्तान एक उनुनी परबी तुमकां सगळ्यांक. कुचड्याचे आमचे सगळे मोगाचे भाव भयणाक तशेंच अ व्हेरी हॅपी दिवाळी. खुबश्यो गोष्टी आमी दिवाळेक पळयता. दिवाळे कडेन आमी येता तेन्ना तयारी खूब करता. तेन्ना तुमी सगळ्यांनी तयारी बरे भशेन केली आणि दिवाळी तुमची बरे भशेन सजरा करची अशें आमी देवा कडेन मागया. आणि आमकां सगळ्या ज्या कुटुंबाक बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें अशें आमी सगळे एकमेकाक मागून ही दिवाळी बरी भशेन आमी साजरी करूया. पुन्हा एक नवीन वर्ष, पुन्हा एक नवी आशा, पुन्हा एक यशाची रोशनी, एक नवी दिशा, एक नवे स्वप्न. अशा मंगल शुभ दिवाळीचे मनापूर्वक खूप खूप शुभेच्छा. मागता की प्रत्येकाच्या आयुष्यात तुमची जी कितें इच्छा आसा ती पूर्ण होऊन दिवाळीच्या दिव्यांनी देवाच्या आशीर्वादान प्रत्येकाच्या घरात सुख, समृद्धी, आयुष्य, आरोग्य आणि बरे आरोग्य तुमकां सगळ्यांक लाभो. तुमकां सगळ्यांक दिवाळीची खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा. शुभ दीपावली. शेळपे म्हापशा चलपी जुगाराचेर आयतारा म्हापशा पुलिशेन धाड घालून 9 जाणांक अटक केल्या. शेळप्या पीटर मिस्कीच्या हांच्या बंगल्यात हो जुगार चलतालो. अटक केल्ले 9 जाण बिगर गोंयकार. हातूंत छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि बिहारच्या नागरिकांचो आस्पाव आसा. पुलिसांनी ताचे कडल्यान 3.5 लाखाच्यो वस्तू जप्त केल्या. हे विशीं फुडली कारवाय पुलीस करतात. दिवाळेच्या फाटभुंयेर अयोध्येंतल्या दीपोत्सव महोत्सवान परत एक फावट संवसारीक विक्रमान नोंदणी केल्या. ह्या वर्सा 22,23,000 मातयेच्यो पणट्यो पेटोवन हो विक्रम नोंदयलो. ह्या वेळार उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी खोस परगटायली. शेनवारा राती वागातोर भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातात हरियाणाच्या पर्यटकान वागातोरच्या मायोर रोमा रिसॉर्टाची धनी रेमाडिया मारिया ह्या बायलेक गाडयेन नेटान धपको दिलो. हातूंत तिका गाडये पोंदात चिड्डून दुर्दैवी मरण आयलें. अंजुनाच्या थळाव्यांनी तशेंच पंचायत वांगड्यांनी अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर जमून गाडी चलोवप्याचेर खर कारवाय जावची आनी ह्या बायलेक न्याय दिवचो अशी मागणी केल्ली.
पुलिसांनी हो भिरांकूळ अपघात घडोवन हाडिल्ल्या गुन्यांवकाराक अटक केल्या. मोर्जी वाठारांत लोक येरादारीचे नेम पाळिना ते चित्र दिश्टी पडटा. खासा दुचाकी चलोवपी भरपूर खुर्च्यो घेवन वाहनां चलयतात. हे नेम आसात ते फक्त दर एकल्याचे सुरक्षेचो खातीर आसात, पूण ते पाळनाशिल्ल्यान सध्या अपघाताचे प्रमाणूय दिसान दीस वाडतूच आसा. शेक घाल्या उपरांत सिवेजीच्या उदकाचो विलो लावपा खातीर शेक धन्यांक अडचणी येताल्यो. ते अडचण सोडोवपा खातीर शेकां खातीर तात्पुरते सिवेजीचे प्लांट घालतले, अशें पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें. पर्यटन खात्यान वेवसाय चालू करपाक परवानगी दिल्या उपरांत धन्यांनी प्रदूषण महामंडळाक अर्ज करचो आनी पळोवणी केल्या उपरांत खातें तांकां परवानगी दितले, अशें काब्रालान सांगलें. सँड ड्यून्स नष्ट करप्यांचेर खर कारवाय करपाची मागणी बाणावलेच्या जय विविधताय समितीन केल्या. हे विशीं तांणी थळावो आमदार वेन्झी विएगस हांची भेट घेतली. सुरावले अशेंच घडिल्ले ताचेर विधानसभेत आवाज काडिल्लो, मात ताचेर कांयच जाल्लें ना म्हणून आमदार वेन्झीन सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयतारा हिमाचल प्रदेशांतल्या लेपच्या वाठारांत भारतीय सैनिकां वांगडा दिवाळी मनयली. प्रधानमंत्र्यांनी ट्विटा वरवीं देशाच्या शिमेचेर तैनात आशिल्ल्या ह्या सैनिकांच्या समर्पणाची तोखणाय केली. आपल्या फॅमिला पासत पयस रावन देशाच्या नागरिकांच्या सुरक्षेचो भार आमचे हे सैनिक उबारतात.
देखून तांचे वांगडा दिवाळी म्हणून समाधान मेळिल्ल्याचे प्रधानमंत्र्यांनी म्हणले. दिवाळी म्हणल्यार धन आणि समृद्धीचो सण. या दिसा गणेश आणि माता लक्ष्मी वांगडा देव कुबेर, सरस्वती तशेंच काली मातेची पूजा करता. आयतारा गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत व्हडा भक्तिभावान लक्ष्मी पूजन मनयलें. भारतीय नौदळ आणि अमेरिकेच्या नौदळाच्या सिलांच्या दर्या कमांडोनी 23 ऑक्टोबर ते 10 नोव्हेंबर 2023 मेरेन गोंयांत 8वी खाशेली चाचणी आयोजीत केल्या. दोनूय देशांच्या नौदळामदलो खाशेलो सहकार वाडोवपा खातीर ही चाचणी फायद्याची थारतली. दोनूय देशांच्या खाशेल्या दळांनी एकठांय चाचणी करपाची ही पयलीच खेपेची गजाल न्हय. जर श्रीपाद भाऊक उत्तर गोंयची उमेदवारी दिली ना जाल्यार आपूण भाजपा उमेदवारा खातीर प्रबळ दावेकार आसा, अशें आदलो मंत्री दिलीप परुळेकर उलयल्या. प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीरूय आपूण इत्सूक आशिल्ल्याचे परुळेकरान सांगलें. गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक हांचे सडेतोड नायक मुलाखतींत तांणी आपले सडेतोड मत मांडलें. परुळेकर हांणी श्रीपाद भाऊचेरूय बाण मारले. म्हज्या अथक यत्ना उपरांत निमाणे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या फुडारपणा खाला भाजपा सरकाराक कुंकळी उद्देगीक वाठारांतलो धोकादायक कोयर निवळ करपा खातीर गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक 5 कोटी मंजुरी दिवची पडली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान संबंधीत अधिकाऱ्याक गरजेचो निधी दिवचो आनी कुंकळी उद्देगीक वाठारांतल्या प्रदूषणाक आळाबंद हाडपा खातीर ठोस कारवाय करची आनी कुंकळीच्या लोकांक कायमची सुटका दिवची अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी केल्या. दिल्लीच्या कांय वाठारांनी हवामान प्रदूषण संवसारीक भलायकी संघटनेन थारायल्ले मर्यादे परस 30 पटींनी चड आशिल्ले अशें दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण मंडळान स्पश्ट केलें. दिल्लीचे हवेचो दर्जो सोमारा सकाळीं 10 वरांचेर खूब वायट पातळीचेर आशिल्लो. दिवाळे उपरांत शारांत वायू प्रदूषण वाडलां.
वाहनांची गर्दी मतीत दवरून सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि फुकट वायफाय सुविधा सजयल्ल्या तार बस्तोडा जंक्शनाचे निमाणे दिवाळेच्या आदल्या दिसा आदलो आमदार ग्लेन टिकलो हांणी उक्तावण केले. ह्या जंक्शनाक आता जॉय ऑफ सर्कल ह्या नावान वळखतले. अर्थीक गुन्यांवा खातीर ताब्यात घेतिल्ल्या लोकांक बलात्कार आनी खून अशा गुन्यांवात अटक केल्ल्या लोकां वांगडा बिडियो घालच्यो न्हय. ते भायर तांणी केल्ले गुन्यांव बलात्कार अशा गुन्यांवात आस्पावन घेवचे न्हय अशी शिफारस संसदीय समितीन केल्या. पुन्हा एक नवीन वर्ड्स, पुन्हा एक नवी आशा, पुन्हा एक यशाची रोशनी, एक नवी दिशा, एक नवे स्वप्न. अशा मंगल शुभ दिवाळीचे मनपूर्वक खूप खूप शुभेच्छा. मागता की प्रत्येकाच्या आयुष्यात तुमची जी कितें इच्छा आसा ती पूर्ण होऊन दिवाळीच्या दिव्यांनी देवाच्या आशिर्वादान प्रत्येकाच्या घरान सुख समृद्धी आयुष्य आरोग्य आणि बरे आरोग्य तुमकां सगळ्यांक लाभो. तुमकां सगळ्यांक दिवाळेची खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा. शुभ दीपावली. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.